क्रिस्त तें मोगाळ भावा भयणीनो, आज आमकां जेजू क्रिस्त सोंसणीकायेन जियोंक उलो दिता. ह्या दिसांनी सोंसणीकाये ना, समाधान ना. सगळ्या संवसारार ना सोंसणीकाय ना समाधान आमकां पळोवंक मेळटा. जायते सांत सांतिन्यो सोंसणीकायेची जिणी जियेली, समाधानाची जिणी जियेली, शांतीची जिणी जियेली. आज आमी कशें सोंसणीकाय जायचे म्हणून थोडो आमी नियाळ करया. सोंसणीकायेचें प्रतीक जावन आसा आमची मोरी माय आनी तशेंच जेजू क्रिस्त. आम्हा सर्वांक आमचो राग आज कुशीन दवरून सोंसणीकायेन जियोंक आमकां उलो दिता. आमकां सर्वांक पवित्र स्नान आमकां लाभला. पवित्र स्नाना मुखांतर आमी देवाची भुरगीं आमी जाल्या. पवित्र स्नाना मुखांतर भावार्थ आमी स्विकार केला. भावार्थ जाल्ली क्रिस्तांव आमी जावंक पावल्या. आनी भावार्थ मेळिल्ल्यान, तो क्रिस्ती भावार्थ मेळिल्ल्यान आमी बरीं कामां करत आमी आसा. बऱ्यो संगत्यो आमी करन आसा. कितें आमी करन आसा? दान धर्म आमी करन आसा. दायळ्याच्यो करण्यो आमी करन आसा. पेल्याच्या गरजांत आमी पेल्याच्या गरजांक आमी पडटा. पेल्याच्या गरजांक आमी धांवता. बरीं उतरां आमी उलयता. हर एकल्याक बरेंच आमी आशेता. हे सर केल्यार, दान धर्म केल्यार, पेल्याच्या गरजांक आमी पावल्यार, बरीं कामां आमी केल्यार, दायळ्याच्यो करण्यो आमी केल्यार, बरीं उतरां आमी उलयल्यार, एक ना एक उणेपण आमचें तें आसा. कसलें तें उणेपण मोगाचें न्हू. आमचें तें एक उणेपण आसा. हर एका मनशाक राग येता. राग येनासलो मनीस ह्या संवसारांत ना. हर एका मनशाक राग येता. मातर तेरेसाकी राग आयलो, सान फ्रांसीस असिसीकी राग आयलो. जेजू क्रिस्ती फारिझेवांच्या आनी शास्त्रीच्या विरोध रागार तो पेटलो. तांणी केल्ल्या करण्याक तो रागार तो पेटलो. अशें जायत्या लोकांक राग आयलो. पूण आमी रागाचेर जैत उरयचे तर सोंसणीकाय गरजेची जावन आसा. एक सांगणी आसा, आमकां राग येता आसतना आमी हेरांक आमी उलोवंक नजो. मौनपण आमी सांबाळूंक जाय. आनी ना सोंसणीकाय आमचें तें आसूंक नजो. समाधान आमी उगडावंक नजो. सोंसणीकाय आमी रुता करूंक जाय. वो पवित्रात्म्याचो फोडू, बारांतलो एक फोडू सोंसणीकाय आमच्या जिवितांत आमी रुता करूंक जाय. जर तर आमी सोंसणीकाय आमच्या जिणेंत आमी रुता करता तर कटी जावन आमचें तें आसलो राग पयस जाता. जर तर ना सोंसणीकाय आसा तर, ना समाधान आसा तर, असमाधान आसा तर आमी रागार आमी पेट्टा आनी फटकाक आमी वळोवंक जाता. मोगाचें न्हू. सबार फावटी आमी रागार रावोंक नजो आनी सोंसणीकाय जियेचें म्हणून आमी निर्धार करता. आमी निश्चय करता. थोडे फावटी निश्चय केल्लो आसा आनी मुखार हांव रागार जायना म्हणून म्हणचें आसा. सोंसणीकाय जियेता म्हणून सोंसणीकाय जियेता अशें निर्धार केल्लोय आसा. पूण हो निर्धार आमी पाळटांगी. अखेर पर्यंत आमी हो निर्धार आमी पाळटांगी.
आमकां पाळूंक जायना मोगाचेनो. कित्याक असो तो आमकां पाळूंक जायना? मनशाक तवळ राग येता, बेजाराय जातना राग येता, मनीस खळवळतना राग येता. राग एक मनशा जिविताचो एक अविभाज्य अंग. आनी हो राग आमी जाता तितलो उणें करूंक प्रयत्न करूंक जाय. आनी सोंसणीकायेची मनशां आमी जावंक जाय. मोरयेचे आदर्श आमी घेवंक जाय. जेजूचे आदर्श आमी घेवंक जाय. आज राग आनी तशेंच सोंसणीकायेचे वयर आमी थोडो आमी नियाळ करया. मोगाचेनो, राग आमकां कश्टांत घालता. राग आमकां बेजारांत घालता. राग आमकां विंगड करता. राग आमच्या आवय बापायचे वयर विरोध उलोवंक आमकां आदार दिता. देवाच्या उपदेशा विरोध वचोंक आमकां आदार दिता. जेजू बरें आमकां जावंक आमकां सकना. आमी देवसराची आमी भुरगीं आमी जाताव. सैतानाची पिळगी आमी जाताव. सैतानाच्या संततीची आमी भुरगीं आमी जावंक पावताव. त्या देखून मोगाचेनो आमी कितें करूंक जाय? आमी सोंसणीकायेची भाव भयणी आमी जाय थंय आमचो राग आमी पयस करूंक जाय. आनी हाका गरज पाश्चाताप. आमी पाश्चाताप आमी पावोवंक जाय. सोंसणीकाय आमचें तें आसा तर थंयसर एकवट आसा. थंयसर समाधान आसा. थंयसर मोग आसा. थंयसर मायपास आसा. थंयसर एका रितीचो एकवट आमकां पळोवंक मेळटा. मनभेद थंयसर आसना. भेदभाव आसना. आमी सगळीं भाव भयणी म्हणून आमी लेखताव. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, सा मॅक्सिमिलियन कोल्बेचे विशांत तुमी जायते आयकूंक पुरो. सा मॅक्सिमिलियन कोल्बे एक सोंसणीकायेचो मनीस तो जावन आसलो. तो सोंसणीकायेन तो जियेलो. सा मॅक्सिमिलियनाचे कोल्बेची जिणी आमी पळयली तर तो पोलंडाच्या जुलियस आनी तशेंच मोरी कोल्बेक जल्मल्ल्या त्या जल्मल्ल्या मॅक्सिमिल कोल्बेच्या पविस्नानाचें नांव घेवन नांव ताणें घेतलें. 1994 इसवेंत जानेवारीच्या 8 तारखेर तो पोलंडांत तो जल्मलो. आनी फ्रांसिस्कन मेळाक तो भरतीतो जालो. फ्रायस मायनस कन्वेंचलाक मेळाक तो भरतीतो जालो. आनी उपरांत रोमांत ताणें याजकेची दिक्षा ताणें घेतली. आमकां मोरयेतें ताका मस्त भक्त आसली. मोरयेतें मस्त भक्त ताका आसली. आनी ताका मोग आसल्यान ताणें कातावेन मोरयेचे सैन म्हणलो भक्तीक मेळ ताणें आरंभ ताणें केलो. आनी वीर धर्मीक मेळ पत्र ताणें आरंभ ताणें केलें. मोरयेच्या रक्षणाक प्रारंभ केल्लो तो मेळ हें पत्र ताच्या मायगांवांत सगळ्या गांवांनी ताणें विस्तारलें. आनी उपरांत जपान देशाक तो मिशनरी जावन तो गेलो. आनी मोरयेच्या आदाराखाल ताणें देवाचें उतर ताणें प्रगट केलें. सोंसणीकायेन सर कश्ट ताणें सोंसले. ताचे विरोध कोणें उलयल्यार तो सोंसणीकायेन तो रावलो. देवाचें उतर उक्त्या मोणान म्हणले बरी ताणें प्रगट ताणें केलें. आनी आमी पळयताव उपरांत पोलंडाक थावन जापानांत पोलंडाक तो फाटीं आयलो. आनी प्रधान कातोलीक चाप्या प्रगटणेचो तो डिरेक्टर तो जालो. आनी उपरांत एका रायाक रायाच्या रागाक तो बलितो जालो. तो रागाक बलितो जाल्यार
ताका बंदेंत केल्यार चड कश्ट ताणें सोंसणीकायेन ताणें सोंसले. आनी उपरांत ताका बंदेतावन सुटका मेळ्ळी. 1941 इस्वींत दुसरें महाझूज चलो नासलें. नाझी सैन्याचे ह्या झुजा विरोध झुजोवंक ते लागले आनी नाझींक जीक लाभली आनी त्या काळात हिटलर जावन आशिल्लो. आनी ताणें जायते निराश्रितांक ताणें सहाय ताणें केलें, आपलो मोग ताणें दिलो. आनी उपरांत आमी पळयता 1941 इस्वींत निराश्रितांक तो कुमो केल्ल्या तवड ताका परतेरटी बंदेंत ताका घालो आनी एका कुडांत ताका घालो मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. आनी रिवाजी प्रमाणे वर्साक एक फावटी त्या बंदेंत आसल्या कैद्या पैकी 9 जाणांक ते विंचून ते काडटले, उपाशी मरोंक विंचून ते काडटले. आनी विंचून ताणें काडलें आनी एकलो मनीस रडोंक लागलो आनी तो आपल्या सैनिकांक म्हणूंक लागलो, म्हाका तुमी जिवेशी मारचे नाका, म्हाका बायल भुरगीं आसात, म्हाका म्हजी घरचीं आसात, हांवें कितें करी जाय, हांवें मेल्यार तांची गत कितें म्हणून तो भुरग्यांचो बापूय रडोंक लागलो. आनी त्या वेळार मॅक्सिमिलियन कोल्बे सोंसणीकाय म्हणले बरी तो सैनिकायो म्हणूंक लागलो, ताचो प्लेस हांव घेतां, ताचो जागो हांव घेतां, हांव उपाशी मरोंक तयार आसां. आनी हाका ह्या मनशाक रडयल्या मनशाक ताका सुटका दिली आनी हाका बंदेंत बंद केलें. उपाशी मरोंक ताका सोडलें आनी तो म्हणूंक लागलो, हांव एक कातोलीक याजक, तो भुरग्यांचो बापूय, हांव मरोंक कुशी व्हरतां म्हणलो मनीस तो बंदेंत सुमार 18 दीस म्हणसर खावप जेवण नासतना जिवंत उरलो. आनी 9 पैकी हो एकलो मात उरलो आनी 8 जण उपाशींच मेले. आनी हो मनीस सोंसणीकाय नासतना सैनिकाक अजाप जालें, हाका उपाशी सोडला, हो मरोंक ना गे म्हणून ताणें आपल्याचें सवाल केलें. आनी उपरांत ताका कितें केलें, कार्बोहायड्रोलिक म्हणलें एक ॲसिडाचें इंजेक्शन दिवन ताका तुत्तान ताका मरण ताका हाडलें. आनी ताची कूड उलपोवच्या पयलें ती एका काळोखाच्या कुडांत आसली आनी ती परजळून ती आसली, परसलतली आनी सैनीक विस्मीत पावलो. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, मॅक्सिमिलियनाची कोल्बेची जिणी एक सोंसणीकायची जिणी जावन आसली. जायते सैनीक रागार पेटल्यार चड कश्ट सोंसणीकायेन ताणें सोंसले. त्या देखून मोगाचेनो सोंसणीकाय एक आमच्या जिविताचें प्रतिरूप जावन आसा. आज जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत, ह्या मोसराच्या संवसारांत, ह्या रागाच्या संवसारांत सोंसणीकायेन जियोंक आमकां उलो दिता. एका गांवांत एक बापूय आसलो आनी त्या बापायनी एक नवेंच खार खान गेलें आनी अन्न ताणें आंगणांत ताणें दवरलें. ताचो भुरगो भायर इशीन तशेन धांवन आसलो आनी तो भायर खेळनासलो. भितर वचून आपल्या बायलेक नवें खार हाडलां म्हणून सांगूंक येता आसतना, तो भितर येता आसतना भुरगो खारच कितें म्हणून व्हरोन गेलें आनी नव्या खाराच्या वयर गीत पडलो. हें पळोवन बापूय रागार पेटलो आनी रागान म्हणलें बरी ताचें एक
बोट कातरून घालें आनी थोडी बोटां ताणें चिंचलीं आनी थंयसर रगत वाडलें. चेडक्याची मोत सुकली. तक्षण ताका आस्पत्रेक व्हेलें आनी दुसऱ्या दिसा पूत मोतीक येता आसतना ताची थोडीं बोटां नातलीं. आवय बापूय ताचे कुशीन उबी आसलीं. चेडक्यान बापायचे वयर दिश्ट घाली आनी म्हणूंक लागलो, आय एम व्हेरी सॉरी. आनी उपरांत आवयचेर ताणें दिश्ट घातली, मम्मी म्हजी बोटां केदाळ येतात. बापायक आपल्या कस बगसून कश्ट बगले आनी ताणें जीवघात केलो. मोगाचेनो ही काणी आयकून एका दिसीचो सुरसुरे आसूंक पुरो कसलो हो बापाय म्हणून राग हर एकल्यांकी आसा. आमी राग येता आसतना एकामेकाक वाग जाता. आमच्या एका कडेचो राग कितें करता, आमकां खंयसर व्हरून पावयता. मोगाचेनो मुगाळ भावनो आनी भयणीनो, सांव पावलो एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 4 वाक्य 31 अशें म्हणटा, दुस्मानकाय, राग, क्रोध संडा. तुमचे ते आसलो राग, दुस्मानकाय संडा. अंकारी उलोवणें तुमी पयस करा. एकामेकाची निंदा करची तुमी पयस करा. निश्टुचार तुमी पयस करा. हे सगळे पयस करा. पगार तुमी खणवळेन दायण्यान मोगान तुमी जिये म्हणून सांव पावलो भोव आपुरबायेन सांगता. परत्यान तो म्हणटा अध्याय 6 वाक्य 4, बापायनो तुमच्या भुरग्यांचे वयर रागार जायशे चिडावचे न्ही. बघा तांकां भू सांगून सुखी तिदून क्रिस्ताच्या धर्माच्या प्रमाणे तांकां वागया. क्रिस्ताच्या धर्मात तुमी वागया. बरें तुमी सांगा म्हणून सांव पावलो आमकां सांगता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सिमिया प्रावधीन मोरयेक सांगलें, एक दूख तुजे तालवारी बरें तुजें काळीज पापसतलें. आनी अशें सांगता आसतना मोरयेक कितली दूख भोगना जायत आनी कितलो राग तिका येजा आसलो पूण तिणें सर कश्ट सोंसणीकायेन सोंसले. देवाच्या मांडावळीच्या प्रमाणे तिणें कश्ट तिणें सोंसले. सोंसणीकाय मोगाचेनो आमकां आमचें जिवीत सुफळ करता. सोंसणीकाय आमकां हर एकल्यांक गरजेची जावन आसा. मोगाचेनो आमच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना आमी सोंसणीकाय आमी सांगता. देवाचे वयर आमी रागार जाता, दुसता, म्हणटा देवा आमकां कित्याक असले कश्ट, देवा आमकां कित्याक असली निंदा, देवा आमकां कित्याक असली दगदणी, कित्याक कश्ट हे देव तूं आसाय म्हणून आमी विचारता. आनी सोंसणीकाय आमी सांगता देवाकच आमी सांगता. देवच ना म्हणून आमकां थोडे फावटी आमी सांगचें आसा. जाकोब म्हणटा, जो कोण कश्टा वेळी दृढ रावता तो बागीस से. ताची वरोवणी जातास आपलो मोग करतल्यांक देवान बसयल्लो जिविताचो मुकुट तो जोडटलो. कोणी मनशान आपणाक थाळणी आयल्या वेळार देव आमकां थाळणेन घालता म्हणून आमी म्हणना. मोगाचेनो देवाक वायटाची थाळणी येना. तो आमकांय थाळणेंत पडनाशें आमकां राखता, आमकां सांबाळटा, आमकां पोसता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जाकोबाचें पत्र अध्याय 1 12-13 वळेंत हें आमी पळयता. सोंसणीकाय रागाचेर जैत उरूंक आमकां पयलें कोणें शिकयलें. मोगाचेनो रागाचेर जैत उरूंक आनी सोंसणीकाय जियोंक आमकां जेजून शिकयलें. जेजू सोंसणीकाय जियेलो. तो बरें करीत तो केलो. कोडकारांक ताणें गुणताणे केलें. भुकेल्या लोकांक ताणें वाटलें. कुड्यांक ताणें दीस दिली. तोट्याक बरें केलें. आरेकारांक बरें केलें. रक्तसावची स्त्रियेक बरें केलें.
मेल्ल्यांक सयत जिवंत उठयले. पूण ताच्या परजेन मोगाचें ताच्याच लोकांनी ताका कुर्सार दिवन एका सोरा बरी व्हडन ताचे वयर तेंपी उडोवन जरपाचे मार दिवन दोळे बांदून केटकुलां करून विणगो करून कुर्सार मारले. उदक विसारता आसतना शिरको साको दिवन ताची निदा करता आसतना ताणें म्हणलें, बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हणून नेनांत. मोगाळ बाबनो आनी भयणीनो, ही जावन आसा जेजूची सोंसणीकाय. सर खोस्ट मोगान ताणें सोंसले. मोगाचें आमी कितें करूंक जाय? आमी क्रिस्तांवांनी जेजू बरी आमी कश्ट सोंसूंक जाय. सोंसणीकायेन आमी सोंसूंक जाय. रागाचे वयर आमी जैत व्हरूंक जाय. आमी पळयता पेत्रूचें पयलें पत्र आद्य वाक्य 2 वाक्यां 9 अशें म्हणटा, एकलो आणणे वरवीं आपणाक सोंसूंक मेळटा तें देवा पसत म्हणून चिंतून सोंसता. जाल्यार तो निजायकी देवाक मानवता. तुवें केल्ली चुकी तुका मार पडटना तूं सोंसणीकाय दाखयशी. पूण हातूंत तुका कितें उगलाप? बटलाक बरें केल्ल्या खातीर जर तुका सोंसूंक मेळ्ळें, सोंसणीकायेन तें तुवें सोंसलें तेतूं, जाल्यार देवाक तें मानवता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, खंडिसावन देवाक तें मानवता. देवाक तें मानवता. आमचो सा फ्रांसीस आसिसीन एक मोगाचें राज ताणें बांदलें. सोंसणीकायेन तो जियेलो आनी भोव आपुरबायेचे मागणें ताणें घडलें. सोम्या, म्हाका तुज्या समाधानाचे खातीर कर. खंयसर द्वेश आसा थंयसर मोग, खंयसर दुखोवण आसा थंयसर बक्षणे, खंयसर दुबाव आसा थंयसर बाबार्थ, खंयसर निराश आसा थंयसर पुरवोसो, खंयसर खाडोक आसा थंयसर उजवाड, खंयसर बेजाराय आसा थंयसर संतोशावें उंबिसो कर. हे दैवीक मेस्त्री म्हाका बुजोवन मेळ्ळे जाय म्हूण अपेक्षा करचे प्रासड. हांवें हेरांक बुजयचें. हेरांनी म्हाका समजोवंक जाय म्हूण अपेक्षा करचे प्रासड. हेरांक हांवें समजोवचें. हेरांनी म्हजो मोग करूंक जाय म्हूण अपेक्षा करचे प्रासड. हेरांचो हांवें मोग करचें तूं दया कर. कित्याक दिल्ल्यांत आमी घेता, बक्षिल्ल्यांत आमी बक्षणे जोडटा आनी मेल्ल्यांत सस्नीक जिवीत आमी जोडटा. मोगाचें आमी समाधानाची व्यक्ती आमी जावया. शांती समानतेची सोंसणीकायेची खातीर जावंक जाय आसली कृपा ह्या घडये आमी मागया. आमेन.